एसीबी कडेन कंप्लेंट करून 2 वर्सां जाली तरी गोंयचो आदलो आयजीपी सुनील गर्ग हाडचे केशींत गोंय सरकारान गृह मंत्रालया कडच्यान मंजुरी घेवंक ना। ही गजाल याचिकादार मुन्नालाल हलवाईन हायकोर्टाक सांगली। गोंय सरकार हालचाल करिना म्हूण तो स्वता गृह मंत्रालया मेरेन पावलो, पूण गृह मंत्रालयानूच थारायल्ले मुजतीत ताच्या अर्जाचो निकाल लायलो ना। अशा परिस्थितीत मंजुरी गृहीत धरूं येता हो हलवाईचो दावो। आयजीपी गर्गाचे अर्जाचो विचार करून हायकोर्टान पणजी अतिरिक्त सत्र न्यायालयान 8 जानेराक एसीबीक एफआयआर करूंक दिल्ली अर्ज रद्द केली। एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याचेर संबंधीत अधिकाऱ्यां कडच्यान मंजुरी घेनासतना एफआयआर करूंक मेळना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलें। 2016 सप्टेंबर सावन गोंय सरकारान संबंधीत अधिकारिणी कडच्यान मंजुरी मेळोवंक ना जाल्यार ते विशीं कोर्टाचे निर्देश घेवंक वेगळी याचिका घालूंक हायकोर्टान हलवाईक सूट दिल्या। As per the prevailing law, he has disposed of my case, but he has kept my option open if state government based on sanction, because it has been dismissed based on my sanction, as the central government has to give the sanction but still I have a option to again file one more writ petition if state government is not getting sanction through the central government. फोंडेच्या आदोगादान फटयलो म्हूण एफआयआर करूंक गोंयचो आदलो आयजीपी सुनील गर्गान 5.5 लाखांची लाच घेतल्या म्हूण मुन्नालाल हलवाईन ताचे आड एफआयआर करूंक कागाळ केल्या। तेन्नाच्यान तो पोलीस, सरकार आनी कोर्टाचे उमरे झरयता। हलवाईचे लाच केसींत आदलो आयजीपी सुनील गर्ग सध्या तरी गोंय सरकाराचे कृपेन साल्वार। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।